नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. कर्नाटकाच्या भुमिकेचेर थारतले तमनार वीज प्रकल्पाचे भवितव्य, सांगता वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार. गोयची धरणां 50 ते 60 दीस भागोवं शकता गोंयकारांची तान, सांगता उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार. श्रीपाद नायका सारख्या स्वाभिमानी मंत्र्यान चिकाणांनी जावचे न्हय वांटेकार, आदोगाद उदय भेंब्रेची सुचोवणी. लोकसभेचे सभापती फाल्यांच्यान 2 दीस गोंय दौऱ्यार, विकसीत भारताविशीं आमदारांक करतले मार्गदर्शन. पावसाळ्यांतली परिस्थिती हाताळपा खातीर पणजे महापालिका सज्ज, म्हणटा महापौर रोहित मोन्सरात. आनी बेतोडच्या वानरमारी समाजाक राती घालोवच्यो पडटात काळखात, खांबे घातल्यात पूण आजुनूय दिले ना लायटीचे कनेक्शन. आनी आतां खबरो विस्तारांत. मोल्या जावपी केंद्र सरकाराचो तमनार प्रकल्प आतां पुरायपणान कर्नाटक सरकाराचेर अवलंबून आसा. कर्नाटकांतलो सरकार बदल्ल्या कारणान तांकां हो प्रकल्प पुराय करपाक जाय काय नाका हें कळपाक मार्ग ना. पूण फुडल्या 2 म्हयन्यां भितून तांचें मत स्पश्ट जातलें अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली. तशेंच हो प्रकल्प करपा खातीर हजारांनी झाडांची कत्तल केलेली आसा. टोटल सिच्युएशन आसा तसो म्हादय आसा तसो, कारण तनमार प्रोजेक्ट हो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान केल्लो. हेच्या खातीर सरकार चेंज जाल्ल्या कारणान कर्नाटकांत वेदर दे वॉन्ट टू कंटिन्यू दॅट प्रोजेक्ट ऑर नॉट हें अजून कळूं ना. पूण येता त्या 2 म्हयन्यांत सगळें क्लियर जातलें. गोंयच्या धरणांनी फावो ते प्रमाण उदक आसा जे 50 ते 60 दीस गोंयच्या लोकांची तान भागोवपाक शकता अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकराचें म्हणणें आसा. गोंयांत उदकाचें संवर्धन तशेंच वॉटर हार्वेस्टिंग सारकिल्ल्यो योजना हाडटले अशें तांचें म्हणणें आसा. गोंयांत पावस आठवडोभर फुडें गेल्ल्या विशयाचेर मंत्र्यान गोंयकारांक धीर दिला. कारण आयचे घडयेक पयलें जर जायत जाल्यार मॉन्सून जो आसा पळय न्ही तो एक्सटेंडेड जावंक ना, म्हणजे समर एक्सटेंड जाल्लो आसा. आज जो 14 तारीख आसा अजून पावस पडूंक ना. आतां हें मुखार आज पेपराचेर पळयता हांव कितें पण लोकांनी हें जावचें न्ही, कितें अपसेट जावचें न्ही. धरणाक आमचे तशें सादारणशें 50 ते 60 दिसां खातीर 50 दिसां खातीर तरी आसाच उदकाची पुरवण आसा. इतलेंच कितें तें मॅनेजमेंट साळावलें उदक आसा, आमचें अंदुणें उदक आसा आनी तिळारीच्या आमठाण्याक उदक आसा. आमठाण्यात धरणा भितर जें उदक आसा तें सादारणशें 30 ते 40 दीस पावूंक शकता आनी ताजो कंटिन्युअस आमकां सप्लाय तुळारीची मेळूंक शकता. त्यामुळे आज जरी एक एजन्सीन जरी अनावन्स केल्लें आसा की 6 जुलय पर्यंत पावस एक्सटेंड जातलो अशें न्ही. खंयी सुद्दां पावसाचे दडी पडले जर जायत, गडकी म्हणटात ते पडले जर जायत जाल्यार तें उदक धरणां येतलें आनी आमकां आनीक परत सपोर्ट मेळटलो. वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर मॅनेजमेंट ह्या सगळ्या गोश्टींचे आमचे सगळ्यांचे दोळे वळले म्हटल्यार जाता. म्हणजे बारीक जनता सुद्दां आसा पळय न्ही तांकांय बी जाणीव जाली की उदकाचें म्हत्व कितें आसा. म्हणजे तें उदकाचें मॅनेजमेंट कशें करपाक जाय. आसा म्हटलें विश्वजान गोगो अशें म्हणपाक जायना. आमी उदकाचें मॅनेजमेंट करपा संबंदी आमी गोंयकारां भितर एक संवय लावची पडटली. वॉटर कन्जर्वेशन करपा संबंदी आमी नवीन योजना घेवच्यो पडटल्यो. वॉटर हार्वेस्टिंगा संबंदी आमी योजना घेवच्यो. ज्या मनशाक गोंयकारांचो अभिमान आसा तशेंच गोंयच्या तरणाट्यां मदली बेरोजगारी ना जावची अशें दिसता ताणें अशा भ्रश्टाचारांत वांटो घेवचो न्हय अशें मत कोंकणी साहित्यीक उदय भेंब्रेन मांडलां. केंद्र सरकाराच्या म्हत्वाकांक्षी रोजगार मेळाव्याक 126 जाणांक नियुक्ती पत्रां वाटली, पूण तातूंत फक्त 2च गोंयकारांची नांवां आसात. उरिल्ल्यो सगळ्यो नोकऱ्यो भायल्या राज्यांतल्या तरणाट्यांक दितात. केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीपाद नायकान अशा चिकाणांत वांटो घेवचो न्हय अशें उदय भेंब्रेचें म्हणणें आसा. 126 नियुक्ती पत्रां गोंयांत वांटली. हो माथाळो जर कोणाय वाचलो जाल्यार एक समजणी जाता की 126 गोंयकार तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो. पूण अशें न्हय. ते 126तले फकत 2च गोंयकार. आनीक
चिकान म्हणटा तें हें की 126 जाणांक गोंयांत त्यो दिवप आनी इम्प्रेशन अशें तयार करप की गोंयकारांक ह्यो 126 नोकऱ्यो दिल्यो म्हणून. ते गोंयकार न्हय, फक्त 2 गोंयकार. म्हणटकच दोगांकूच गोंयांत दिवपाची, पूण दोगांक दिल्यार उणीं दिसतलें न्ही म्हणून हो आंकडो वाडयला. श्रीपाद नायक सारके गोंयकार मंत्र्यान हातूंत असले चिकानांत वांटो घेवपाचो न्हय. आमकां खबर आसा की दिल्लींत जायतीं चिकानां चलतात आनीक तीं देशभर ते पातळावंक सोदतात. पूण ज्या मनशाक गोंयकाराचो अभिमान आसा, ज्या मनशाक दिसता की बेकारी गोंयच्या तरणाट्यां मदली ना जावची म्हणून, त्या मनशान असले चिकानां भितर वांटो घेवपाचो न्हय. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हे 15 जूनाक एक दिसाच्या दौऱ्या खातीर गोंयांत येवपाचे आसात. गोंयांत ते कांय आमदारांक संबोधीत लेगीत करतले. तशेंच काणकोण मतदारसंघात श्रमदान संकल्पने खाला बांदिल्ल्या 20 घरांचे लेगीत बिर्ला हांचे हस्तुकी वितरण जावपाचें आसा. फाटल्या साबार म्हयन्या सावन पणजेन चालू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटीची अर्दवट उरिल्ली सगळीं कामां पुराय जाल्लीं आसा आनी पावसा आदीं जे रस्ते तशेंच नाले नितळ करपाचे आसले ते लेगीत पूर्ण केल्यात अशी म्हायती पणजे महानगरपालिकेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान सांगला. देखून पावसाक लागून पणजेकारांक कसलेच त्रास जावचे ना हाची जापसालदारकी आमची आसतली अशें रोहित मोन्सेराताचें म्हणणें आसा. See now, as of now, also all of our work has CCB has handled all of its work. Whatever desilting has been done, it's been done. The roads have been done. Now in the Sheetal also there was one issue also that will be covered up by today also. So now all the reinstatement in most of the areas will be properly done. There will be no issue during smart city. The nalas bilas सगळे clean off झाला. Everything has been done. There will be no issue from our side. Whatever was possible from our side, we have completely done. The government has given us their full support also. But so we don't expect anything major. But the CCP is ready, we can say. If any issue is there to handle. Even though it rained a little bit also, now there was no major issue in any of our areas. So we are prepared from our side. Whatever could be done, we have handled fine. फोंडें तालुक्यांतल्या बेतोडा निरंकाल वाठारांत राबितो करून आशिल्ल्या वानरमारे समाजाक आजुनी मुळाव्या सुविधांक तांकां सारक्यो त्यो मेळिल्ल्यो नात. फाटलीं कितलींशींच वर्सां ह्या समाजाचे लोक मुळाव्या सुविधां पासून वंचीत आसात. रस्तो ना तो ना, लायटूय ना. लायटी खातीर खांबे घालून दवरल्यात पूण लायटीचो मात पत्तो ना. लायट केन्ना येतली हेवूय ह्या लोकांक खबर नासता. देखून शाळेंत वचपी विद्यार्थ्यांक दिसा उजवाडा अभ्यास करच्या बगर आनीक पर्याय ना. देखून सरकारान जाता तितले बेगीन लायटीची वेवस्था करची अशी मागणी लोक करपाक लागल्यात. लायटीचे खांबे घातले अजून पर्यंत तुमकां कनेक्शन दिवना? ना, कनेक्शन दिवना. पयलीं सोलर लायट दिल्ली ती थोडे बंद पडले सगळे. ती चलना? ती चलना. आनी तुमकां लायटाचे हे खांबे केन्ना घातलेले? खांबे पयलीं घातलेले ते. पूण अजून घरांक कनेक्शन कोणाक दिवना? कोणाक दिवना कनेक्शन. कितली घरां आसा टोटल? टोटल 16 आहा. 16 घरां आसा. 16 खोकी आनी फॅमिली खूब आहा. हय. टोटल तुमची लोकवस्ती 100 वयर आसा? 100 लोक आहा. 100 लोक आसा. आनी भुरगीं शाळेंत वयता न्हू? शाळें वयता, थोडी इस्कोला वयता. टोटल 20-25 भुरगीं शिकता हांगा? 40 भुरगीं आहात सगळीं. आनी ती अभ्यास कशी करता? अभ्यास मागीर खंय अभ्यास करता. लायटी लागून? लायटी लागून अभ्यास करपाक मेळना सांजचे तें. कालो न्हू. जाता तितले बेगीन दीस उजवाडी करता? हय. तुजें नांव कितें? आवलो. आनी ती तुमी कसलें देवूळ आसा हांगा? ते आमगेले हेजे गणपती. देवळाकूच लायट ना? देवळा लायट ना. ते लायट हेजी दिल्ली पयलीं ती काडली. आतां 16 घरांत तुमकां लायट ना? लायट ना. आनी ती सोलार दिल्ली त्यो चलना सारकी? थोडे चलना सगळे. पयलीं एकटो सारकी करून गेल्लो. थोड्यांची चलता, थोडे बंद पडले. तुमी आतां सरकारा कडेन कितें मागणी करता लायट दिवची म्हणून? लायट दिवची म्हणून. भुरगीं सगळे कावता उरले ना. तांकां येना, उजवाड ना, कांय ना. तुमी कामां वयता हांगच्यान? कामां वयता. कोण जाल्यार दिसावड्यार, कोण दिसावड्यार वयता, कोण नाल्ल काडपाक वयता. सगळें काम करता.
भर रस्त्याचेर मोटारगाडी उबी करून पावसाळी सामान विकपाच्या प्रकारा वयल्यान बुधवारा सकाळी दिवचले गोंधळ निर्माण जालो. प्रकरण तापचे पयलींच पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी संबंधित विक्रेत्याक थंयसरल्यान धांवडायलो. सप्तकी बाजाराचो दीस आसतनाय शारांतल्या कोर्टा कडल्यान बाजारात वचपी रस्त्यावयल्या जंक्शनाचेर एका विक्रेत्यान आपली मोटार उबी करून तो रेनकोट आनी हेर पावसाळी सामान विकतालो. ताका लागून जंक्शनाचेर येरादारीक आडमेळी जाताली, मात ताची संबंधीत विक्रेत्याक कांयच पर्वा नाशिल्ली. कालांगूटचो आमदार मायकल लोबो आणि पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर हांच्यांनी संपर्क से समर्थन ह्या अभियाना खाला टिफिन पे चर्चा ह्या कार्यावळीक आयोजन केल्ले. ह्या कार्यावळीक लोकांचो बरो प्रतिसाद आशिल्लो अशें आमदारांचें म्हणणें आसा. गोंयच्या जनतेन तशेंच भाजप कार्यकर्त्यांनी असोच भाजप पक्षाक तेंको दिवचो असो उलो आमदार मायकल लोबो आनी प्रवीण आर्लेकरान मारला. बेतोडा निरंकाल वाठारांतले रस्ते फोडून भुंयगत वीज केबल घालपाचें काम पुराय केलां. जमिनी वयर घातिल्ली माती पावस पडिल्ल्यान रस्त्याचेर येता देखून दुचाकी चलोवप्यांचे अपघात वाडपाक लागल्या. कॉन्ट्रॅक्टरान कारभार सारको करूंक ना जाल्यार ताका पगार मेळचो ना आनी थळाव्या लोकांक जो त्रास जाता हाचो जापसालदार फक्त कॉन्ट्रॅक्टर आनी डिपार्टमेंट आसा. ह्या घडणुकेचेर आपूण स्वता लक्ष घालतलो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान सांगलां. कारभार केला ते पळोवपा खातीर आमचे इंजिनियर आसा आनी योग्य कारभार जर केलो नासत कॉन्ट्रॅक्टरान जाल्यार ताका पेमेंट नावचो हो एक बाजू आसा. जो लोकांक त्रास जाता ताका जबाबदार जशे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तसो डिपार्टमेंट आसा. डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर रात दीस थंय पळयता आनी जे रिस्टेटमेंट ऑफ दीस पर्टिक्युलर बेतोडा जो रोड आसा त्याचे रिस्टेटमेंट आम्ही काढला. पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंटान हे टेंडर काढून कॉन्ट्रॅक्टराक काही दिवसांत दितले आणि एका म्हयन्यात हो रिस्टेटमेंट काम चालू करतले. प्रोवायडेड थंय ST लायन कंप्लीट जावपाक जाय आनी LT लायन आसपाक जायना. LT लायन जर थंय आसा जाल्यार इट कॅन बी डिलेड फॉर अनदर 6 months. कारण आतां आमकां करपाक मेळना. खडप आतां जवळ जवळ 15 सप्टेंबरा नंतर चालू जातलें आणि त्यानंतरच त्यो कलेक्टराकडच्यान NOC घेवन फुडलें काम आमी चालू. सांगलें रिस्टेटमेंट जें काम आसा ते बरोबर जे आमचे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा तांकां आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलां. आजूच आमच्या डिपार्टमेंटाचे इंजिनियर वचून थंय चॅक करतले आनी जर कदाचित रस्त्या वयली माती व्हांवता आनी योग्य रितीन त्याची निगा राखूनात आनी ती काडपाचो प्रयत्न डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान जाता. ल्हान आसतना कासावले मैदानाचेर उक्त्या पांयांनी खेळ्ळा देखून खेळटाना कशे त्रास जाता हाची म्हाका जाणविकाय आसा. खेळा प्राधिकरणान केल्ल्या मैदानाच्या लेवलिंगेचें काम सारकें जावंक ना देखून जो मेरेन मैदानाच्या लेवलिंगेचें काम सारकें जायना तो मेरेन संबंदीत अधिकाऱ्याच्या सुवादीन तें करपाक मेळचें ना अशें कुठ्ठाळचो आमदार आंतोन वाजान सांगला. बुधवारा कासावले मैदानाच्या लेवलिंगाचें काम कशा तरेन केलां हाची आमदारान उक्त्या पांयांनी तपासणी केली. आयज हांगासर इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले कित्याक हे ग्रावंडाची जी परिस्थिती जी आसा जे म्हाका सदांच आमचो सरपंच सदांच सांगतालो की जो ग्रावंड आसा तेजी परिस्थिती सारकी ना आनी हो लेवल सारको आसोंक ना. आनी आमी पयलां लास्ट टायम हांव हांगा आयिल्लो तेन्नाय हांवें पयलें की कित्याक हो ग्रावंड कित्याक हे ग्रावंडार आमी खेळपी हांव ग्रावंडार खेळोन गेला आनी म्हाकाय खबर आसा ग्रावंड कशें आसा. हें पयलें जाल्यार फिलींग बी सारकें लेवल सारकें ना. पळोवपाक बरो दिसता लॉन बी आसा बरें दिसता पूण जेन्ना आमी ग्रावंड आयले हांव पळय मुद्दम हांव
चप्पल काडून हांव ग्रावंडार भोंवतालो जेन्ना हेच भाशेन आमी विदावट मोची जे गायनासर आमी खेळले आनी म्हाका खबर आसा ही ग्रावंडाची कशी परिस्थिती तेका लागून मुद्दम हांवें चप्पल काडून हांव ग्रावंडार गेलो खूब गेले हांगासर लेवलूय ना म्हाका दिसता हें लेवल करून तेका लागून आमी आमचे SAG ऑफिसराकूय सांगला जो कॉन्ट्रॅक्टरूय हांगासर आसा ताकाय सांगला हो ग्रावंड मेंटेन सारको जावपाक जाय जेन्ना आमचे भुरगे खेळटा तेन्ना भुरग्यांक कितें प्रॉब्लम जावपाक जायना तेका लागून आतां तेका डायरेक्टली सांगलेलें आसा कॉन्ट्रॅक्टरूय सांगला जे आमचे SAGचे जे ऑफिसर आसा तांकांय हांवें सांगलेलें आसा बाबा हो ग्रावंड जाता ते भाशेन आमकां क्लियर भुरग्यांक जेन्ना खेळटा त्या भुरग्यांक केन्ना प्रॉब्लम जावपाक जायना आमी सॅटिस्फाय ना ते मेरेन आमी लोकांक टायम दिवपाक शकना कित्याक जेन्ना ग्रावंड लेवल आमकां सारको मेळटा तेन्ना बाबा ओके आमी एक एश्युरन्स दिवपाक शकता कित्याक बाबा आमचो ग्रावंड रेडी जाला जे मेरेन कॉन्ट्रॅक्टर वो SAG आमचे हँडओवर करना जे मेरेन आमी सॅटिस्फाय जायना ते मेरेन आमी हांव तुका सांगूंक शकना बाबा आमी हँडओवर केन्ना करता. खोर्लेच्या नाल्याच्या दुरुस्तीचे काम रोखडेच हातान घेतले अशी माहिती थळावो आमदार जोशुआ डिसोजान दिला. ह्या नाल्याची पळोवणी केल्या उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना डिसोजा उलयतालो. थळाव्यांनी सहकार्य करचे अशी मागणी लेगीत ह्या वेळार जोशुआ डिसोजान केला. ल्हानसो कलवट जो आसा पावसान तेका फावंडेशनासून मातशें कोसळ्ळां सो द पुलीस हॅव टेम्पररीली क्लोज दिस रोड and we will try to take up this work on priority under disaster to ensure that there is no further issue that takes place or any incident or any accident or any unforeseen incident. To avoid that, I request all the people of Kullim to kindly bear with us and cooperate so that we can get through this mess. Special request to all the parents of the children that are studying in Saraswat to please take out a little extra time to ensure that the children reach in time for school. There will be a new traffic pattern which will be laid out by the traffic police along with the instructions by the collector. 2 दिसां आदी फोण्या घराचे छप्पर कोसळून आवय आणि पुताक मरण आयिल्ल्याची घडणूक ताजी असतानाच फोणेच्या कृषी विभागाचे छप्पर कोसळिल्ल्याची घडणूक सामकार आयली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शुक्रारा 9 तारखेक ह्या कार्यालयाचे छप्पर कोसळिल्ले. मात ही सगळी घडणूक सोमारा 12 तारखेक उक्ताडार आयली. सुदैवान हे कार्यालय बंद आशिल्ल्यान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. सध्या शेतकऱ्यांची गैरसोय जावची न्हय म्हणून मार्केट यार्डांतल्या पयल्या मजल्याच्या श्री बोकलात हे ऑफिस कार्यरत केला. आग्रेच्या डिपार्टमेंटाची जुनी बिल्डींग आशिल्ली ती जुनी बिल्डींग मोडपाक पावल्ली ताका लागून आमी ते थंयचे स्टाफ काडून आमी हेतू घातल्याक कितें मार्केटींग बोर्ड थंय घातल्या आनी थंयच्यान ऑफिस चलतलें. आनी ही बिल्डींग आसा ऑलरेडी आमची बिल्डिंगेची फायल गव्हर्मेंटा कडेन आसा आनी गव्हर्मेंटा कडेन फायल आसल्या कारणान ती म्हणजे फायनान्सा भितर गेली आसा म्हणजे खर्चाचो हें मान्यता घेवपाक गेल्ली आसा आनी मुख्यमंत्री आमचे मान्यता म्हणली ते हें ऑलरेडी टेंडर जाला आनी तें काम बेगीन करचें जातलें आनीक ते ऑफिस मध्ये थंयच्यान परते आमी हांगा शिफ्ट करतले बिल्डींग जातली. पूण सद्या ऑलरेडी ऑफिस आसा ऑफिसार लोकांची कामां सगळीं जातली थंय आमच्या हांगा खंयचे कसलें मार्केटींग बोर्डाक थंय ऑफिस त्यो हांगासर सांग बिल्डींग मध्ये जातली ती कशी फूल फ्लॅज आसतले फूल फ्लॅज हॉल बीज सगळें आसतलें. ओके कितली कोटीची हें ताका ती जातली फायनान्सा लागून हय फायनान्सा कडेन येयली म्हणटरी ती जातली. आनी हेजी ऑलरेडी आमकां आसता फायनान्स सेक्रेटरी जॉयंट सेक्रेटरी हे सगळे तेंचे कडल्यान वळून ती मागीर मुख्यमंत्र्याक ती फायल येतली रोखडी येतली ती कित्याक बिल्डींग मोडल्या म्हणून ते रोखडे करतले. टाळ मृदंगाचो गजर ज्ञानबा तुकाराम माऊली तुकाराम असो श्री विठ्ठल रखुमाई नांवाचो जयघोश करीत हातुर्ले मयच्यान विठ्ठल भक्त चलत पंढरपुरा वचपाक मार्गस्थ जाल्यात. हातुर्लेच्या श्री सुसेन दत्त मंदिरा कडल्यान बुधवारा सकाळी ह्या वारकऱ्यांनी पंढरपुरा वचपाक पांय वारीक सुरवात केली.
पांयवारीक सुरवात करतना मयेच्या आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी हाजिरी लावन वारकऱ्यांक परबी दिली. श्री संत ज्ञानोबा तुकोबा वारकरी मंडळाच्या बॅनरा खाला हे वारकरी आषाढी एकादशीच्या पंढरपुरात चंद्रभागा तीराचेर भरपी विठ्ठल भक्ताच्या मेळाव्यात वांटेकार जातले. ह्या वारकऱ्यांमदीं बायलांचोय आस्पाव आसा. मजगतीं श्री माऊली वारकरी मंडळाच्या पांयवारीक मंगळारा सांजे सुरवात जाल्या. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी ह्या वारकऱ्यांक परबी दिली. 13 दीस चलत हे वारकरी पंढरपूर वतले. भावीक भक्त आसा आनी विठ्ठलाचे जे भक्त आसा ते आमच्या मये गांवांसून चालत वारी पंढरपुराक वयता. आयच्या ह्या दिसा सगळे भावीक भक्तांक शुभेच्छा दिता आसतना तेंची यात्रा सुखद जावची आनी विठ्ठलाचे आशिर्वाद भरभरून तेंचेर मेळचे. त्यांच्या इच्छित मनोकामना आसा ते पूर्ण जावचे अशें एक देवा लागीं प्रार्थना करता. तशेंच जे भक्त भावीक हांगासून चलून वयतले तांकांय बी विनंती करता तेंचे जी यात्रा करता आसतना तेंच्यांनी जी वाहतूक आसतली रहदारी आसतली ती सांबाळून करची जेणे करून हे सगळे भावीक जे हांगासून वयतले ते सुखरूपपणे परत येतले. आनी आयज विठ्ठलाच्या कृपेन अनेक अशे भावीक भक्त गोंयासून वयतात. सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता आनी ह्या भावीक भक्तांक एक विनंती करता ह्या ज्या आमी काळान आमी आमच्या जिवनान जे हे सत्कार्य करता ह्या सत्कार्यान असो गंध येवपाक जाय की विठ्ठलाचे भक्ती शिवाय आनी थंयसर कितेंच दिसपाक जायना. अशा तरेचे हे भक्तिमय वातावरण अशें तेवत रावचें अशी विठ्ठलाचे चरणी प्रार्थना करता. मंगळारा बेंगलोरच्या केम्पे गौडा विमानतळाचेर पयल्याच फावट एशिया कप जिखून इतिहास रचिल्ल्या ज्युनियर बायलां हॉकी पंगडाक उर्बे भरीत येवकार दिलो. जपानात आयोजित एशिया कप सर्तीच्या निमण्या खेळात भारतीय पंगडान कोरियाच्या पंगडाक 2-1 गोलांनी जैत जोडले. भारताचो हो हॉकी पंगड आता ह्याच वर्सा जावपी ज्युनियर हॉकी संवसारीक करंडका खातीर पात्र थारला. आपल्या जैता विशीं उमेद प्रगटावन फुडें येवपी संवसारीक करंडकाच्या तयारी विशीं हॉकी पंगडाच्या खेळगड्यांनी आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्यो. हम अभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है तो हम अभी अपने वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए फोकस कर रहे हैं ताकि हम वहाँ भी मेडल लाएं और मेडल टैली में आए. सो फॉर द वर्ल्ड कप हमें बहुत खुशी हो रहा है कि हम एशिया कप में फर्स्ट आए और हमारा क्वालिफाई हो गया है वर्ल्ड कप के लिए. तो वहाँ भी हम अच्छे प्रदर्शन करेंगे और जीत के ही आएंगे. ये जो दिख रहा है ये मेरी टीम की मेहनत है और आज जो एशिया कप में हमारा मेडल आया है इससे ये पता चलता है कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं है और अब हम आगे तैयारी करेंगे वर्ल्ड कप की ताकि हम वर्ल्ड कप में भी मेडल लेके आए. हम लोग अभी मेडल लेके आए, हम बहुत खुशी है क्योंकि कभी जूनियर टीम में गोल्ड मेडल किसी ने नहीं लाया था. ये फर्स्ट टाइम है कि एशिया कप में हम लोग ने गोल्ड मेडल लेके आया है. तो ये बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हम लोग ने जो मेहनत की थी वो रंग लाई है और हम लोग ने इंडिया का नाम तिरंगा फिर से ऊपर लाया है. इसके लिए बहुत बहुत हम खुशी है. मेरा ये फर्स्ट टूर था और फर्स्ट टूर्नामेंट भी था और फर्स्ट टूर में एशिया कप में गई थी और आज मुझे अच्छा लगा कि हम लोग गोल्ड मेडल लेके आए हैं और हमने इसके लिए बहुत मेहनत किए थे और हम मेडल लेके आए. हमको बहुत खुशी हो. हम लोग अभी जीत के आए, हम लोग को बहुत खुशी मिल रहा है और अभी हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किए तो उसके लिए हम फोकस करेंगे. भाजपाच्या संपर्क से समर्थन ह्या लोकसंपर्क कार्यावळी खाला पर्येचे आमदार दोतोर देवया राणे हाणें पणजे मतदारसंघातल्या घरांनी वचून लोकांची भेट घेतली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशात वेगवेगळ्या मळाचेर घडोवन हाडिल्ली क्रांती सामकार दवरून येता त्या लोकसभा वेंचणुकेत तांकां परत एक फावट देशाचो कारभार चलोवपाक दिवपाक जाय अशें आमदार देवया राणेन लोकांक सांगलें. पणजे मतदारसंघ भोंवडे वेळार तांचे वांगडा पणजे महानगरपालिकेचो महापौर रोहित मोन्सेरात तशेंच भाजपाचे हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. की 9 वर्सां आमच्या मोदी सरकारान जे कितें इनिशिएटिव्स सुरू केले आनी पूर्ण केले, जे तांचे जे कितें तांणी आमच्या लोकां खातीर जनते खातीर केल्या, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणात आणि बाकीचे सगळे डेव्हलपमेंट म्हणा हे सगळे जे तांणी केल्ले तांचे इनिशिएटिव्स हे सगळे ह्या बुकाचेर आसा. सो हाजो अवेरनस लोकां कडेन पावपाक जाय, लोकांक
खबर आसपाक जाय खरें म्हणटा ती जी प्रोग्रेस आसा आनी खरो जो विकास आसा केन्नाच्यान सुरू जाल्लो आसा आनी हो एक्चुअली सुरू जाला 2014च्यान आनी खरें मायने आमी पळयता की खरेंच विकास महिलाचो आसूनी युवाचो आसूनी नाजाल्यार सार्वजनीक विकास आसूनी हो सगळो विकास आमी पळयता मोदी सरकार आयल्या उपरांतूच हो सगळो विकास आमी पळयता आनी हो सगळो विकास आमच्या ह्या बुकान आसा आनी लोकां पर्यंत पावपाची गरज आसा लोकांक सांगपाक की खरेंच विकास खंयच्या पार्टीन केल्लो आसा आनी खंयच्या सरकारान केल्लो आसा हाजे खातीर आमी अशे वेगळ्या वेगळ्या मतदारसंघान प्रत्येक आमदार भोंवता आनी लोकां पर्यंत संपर्क कालांगूट दर्यादेगेर कोल्हापूरच्या एका पर्यटकाचो मोबायल फोन आणि भांगराची सरपळी चोरी जाल्ली. ह्या प्रकरणात पोलिसांनी दुबावीत अनवर अली मोल्ला हाका अटक केली. ही चोरयेची घडणूक फाटल्या 30 मेक घडिल्ली. कागाळदार राजेश पाटील हो कालांगूट दर्यादेगेचेर आयिल्लो. ताणें आपलो मोबायल आनी भांगराची सरपळी काडून पोतयेन घालून दर्यादेगेचेर दवरलेली आनी तो न्हांवपा खातीर दर्यान देंवलो. न्हांवन भायर सरलो तेन्ना कागाळदाराक आपलो मोबायल आनी भांगराची सरपळी दवरिल्ली पोती गायब जाल्ल्याचें कळून आयलें. ताणें ह्या प्रकरणात कालांगूट पुलिशेन कागाळ दाखल केली आनी त्या प्रमाण पुलिसांनी चवकशी करून दुबावीत आरोपीक धरलो आनी ताचे कडल्यान चोरयेचो मोबायल आनी ती सरपळी जप्त केली. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. आतां रोखडेच पळोवया गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.